उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तवळ हांवें सर्गेत थावन आयकल्लो थाळो पोरत्यान मुझे लागीं उलोवन म्हणालो, वोस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावन आसा त्या देवदूताच्या हातांत सडोवन आसलोलो खवळो घे. देखून हांवें देवदूतासशी वचोन तो ल्हान खवळो म्हाका दी म्हणून विचारलें. ताणें म्हळें, धर, घे आनी खा. तुज्या पोटाक तो कोडो जातालो खरें, पूण तुज्या तोंडाक तो मोवांबरी रुचीक लागतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो खवळो घेवन हांवें केलो. म्हज्या तोंडाक तो मोवांबरी घोड मारलो, पूण हांवें खातस म्हजें पोट सगळें कोडो जालें. तेदवा म्हाका सांगलें, साबार परजां, देसा भासां आनी राया विशयांत तुवें परत्यान प्रवाद करे जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मौन कशें सर्वेस्परा. धन संपत्तेक लागून संतोषचे प्रास तुजे शिकोवणे प्रमाणे चलोन हांव चड संतोसतां. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मौन कशें सर्वेस्परा. तुजे आदेश म्हजो संतोष, ते म्हाका बोध दितात. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मौन कशें सर्वेस्परा. रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्यां प्रास तुज्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मौन कशें सर्वेस्परा. तुजी भासावणी म्हजे जिबेक कितली मधुर, म्हज्या तोंडाक मोवां प्रास चड गोड. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मौन कशें सर्वेस्परा. तुजी शिकोवन म्हजे ससनाचे दायज, कित्याक ती म्हज्या काळजाचो संतोष. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मौन कशें सर्वेस्परा. म्हजें तोंड उक्तें करून हांव करशेतां, कित्याक तुज्या आदेशांक हांव अथ्रेकतां. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मौन कशें सर्वेस्परा. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो. थंय वेपार करन आसलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्यांचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें भुयार केलां. तो दिसपरते देवाळांत शिकयतालो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मातबारी ताका नास करूंक सोदताले. कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनासलें, कित्याक लोक सकड जीव सोडन ताची शिकोवन आयकतालो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.